पेडण्या वारकण तुळसकर वाडी ह्या वाठारांत मोपा लिंक रस्त्याच्या कामाचे भुसंतपान करपाक आयिल्ल्यात अधिकाऱ्यांनी हरकत घेतल्या। शेतकारांक धांवडावन घाले, चवर आयिल्लो काजी शेवाळो लावन उडयल्यो म्हूण शेतकार तिडकल्या। थळावे शेतकारांनी आंदोलन केलें। काम करतना कोणे आडमेळी हाडीत जाल्यार ताचेर कायदेशीर कारवाय जातली अशी शिटकावणी भुसंपादन अधिकाऱ्यान दिल्या। न्यायालयांत हरकतीची याचिका दाखल केल्ली पूण न्यायालयान ती कडेक उडयली। न्यायालय राजकारणी आनी अधिकारी सगळे मेळून आमच्यो काजी आनी जमीन लुटपाक सोदतात। बेगोबेग हे काम बंद उडोवचें अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या। तुळसकरवाडी गांवांत विलेज वारकण सर्वे नंबर 135/5 हांगासून जी लोकांच्यो जे कोण आमचे शेतकार आमचे भाव बरोबर आहा पळय तेंच्यो काजी नुस्तें बोल्डर घेवन सगळें नुस्तें तुडयल्लें आहा। आनी हे जेन्ना आमी सगळे गांवकार वचून विचारपाचो प्रयत्न केल्लो आहा त्या टायमार अशें सांगलें वयता की तुमी तुमची स्टे ऑर्डर जावं तुमकां कोर्टान खंयच्यान जर सांगलें की काजी कापपाचें न्हू अशें कितें अशें म्हणजे न्हू जाल्ली उडवा उडवीची उतरां आहा पळय ती तो PI तो DYSP तो सगळे म्हणजे तेंची उतरांच ही। तेच्या उपरांत तो कोण तरी चंद्रकांत शेटकार म्हणून कोण तरी येयलो तो सांगता की हांगासर ह्या लोकांचें कितें आयकोनूच घेवपाचें ना, परत चालू करा म्हणून। आनी जर कोण चड सुबेस उलयता जाल्यार ताका काडून भितर घालपाचो असली भाशा जी चल्ल्या। जे 114 फॉर्म आहा ते अजूनही त्या लोकांच्याच नावार आहा, तले ह्या लोकांची अंधाधुंद आणि सरकाराची ही दादागिरी चल्लेली आहा। आणि ज्या टायमार ह्या एका जर आळो घालतलो जाल्यार एकच बाजू आहा ती म्हणजे लिगली कोर्टाची। आणि कोर्टान टेम्पररी इंजेक्शन घालपा खातीर आमी फाटल्या हियरिंगाक ऑब्जेक्शन सुद्धा घातला, एप्लिकेशन घातला। त्या टायमार हे कोर्टूय अशें आहा की अशें दिसता की हे सगळे कोर्ट बीन सगळे पॉलिटिकल सगळे इन्वॉल्व जावन सगळे आमच्या गरिबांचे काजी जमीन सगळी खावपाक सोदता ह्या दृश्टीन हे चल्लेलें आहा अशें दिसता। तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता त्या सरकाराक त्या जजाक की बेगिनातल्या बेगीन आमी जे कितें एप्लिकेशन इंजेक्शन एप्लिकेशन घातला तेचेर नेहाळ कर, विचार कर आणि टेम्पररी म्हणटात तशी स्टे इमिजिएटली दिवपाची। संघटने मार्फत हांगा तुळसकरवाडी ह्या लोकांचेर जे सरकार अत्याचार करता त्या अत्याचाराक तांकां सरकाराक विचारपाक येयल्ले। आमी त्या लोकांक घेवन त्या स्पॉटार गेले जाल्यार हेवी पुलीस फोर्स आणि तेंचे लँड एक्विजिशन ऑफिसर थंय आसले। आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की सर आमचे लिगल प्रोसेस चालू आसा, तुमी जे हे कितें नासधूस झाडांची झाडां मोडटा तोडटा JCBन उडयता, एक्चुली झाडां उडोवपाक तांकां मशीन घालून रायट ना, झाडां ती कायदेशीर कटरान कट करप तेंचें व्हॅल्युएशन करप असो प्रोसेस आसता। पूण तशें कांयच थंय दिसून येवंक ना। व्हडली व्हडली झाडां डायरेक्ट JCB घालून मशिनान डिस्ट्रॉय करता, भितून आसलेले जनावरां आनी कितें तेच्या सगळे चिड्डोन मरून वयता। आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केली की आमी लोक लिगली वयता, कायदेशीर वयता आनी कितें प्रोसेस आसा तो करता, आमकां थोडो टायम दी। आयज फाल्यां शेनवार परवा आयतार 2 दीस हे हॉलिडेचे दीस येयल्या कारणान आमकां एक सोमार पर्यंत टायम दी। आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केली, आमी तेंचें काम आडोवंक ना, रिक्वेस्ट केली। पूण त्या ऑफिसरांनी आमकां सरळ सांगलें तुमकां कितें तुमचें आसा तें करा, पूण आमी काम स्टॉप करूंक शकना। आनी आमी तांकां आमची पुलिसांक पुलीस स्टेशनार पेडण्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट इनवॉर्ड केल्ली की आमची प्रॉपर्टी आमच्या नांवार आसा, तेचो 114 फॉर्म एटॅच करून कंप्लेंट पुलीस स्टेशनार दिला। त्या कंप्लेनीक तुमी आमकां कितें हेल्प करता जाल्यार तेंचो कांयच रिस्पॉन्स येवंक ना। पुलिसांनी सांगलें की ही कंप्लेंट आमचे कडेन येयला, आमी कितें करपाचें तें आमी पळयता, ऑफिसान वयता आनी पळयता, इतलेंच सांगलें। पूण थंय आमकां कांयच हेल्प करूंक ना। आनी आमकां सरळ सांगलें की तुमी जर चड उलयले आनी कितें केलें जाल्यार तुमकां भितर व्हरून उडयतले। असो अत्याचार चल्ला, सगळे बेकायदेशीर काम आनी अत्याचार चल्ला। सो हांव मोपा पंचक्रोशी पीडित जनसंघटनेच्या वतीन लोकांक सगळें आव्हान करता आख्ख्या पेडण्याच्या की आयज ही परिस्थिती तुळसकरवाडीच्या लोकांर येयला, फाल्यां तुमचेर येवंक शकता। हर एक परिस्थिती वाटेन आयज थंय लिंक रोड जाता, फाल्यां आनीक खंय रोड जातलो, फाल्यां आनीक कसलो प्रोजेक्ट येतलो मोपाक लिंक जावन, आनीक कितें येतलें, फाल्यां एक्सिडंट जातले, हे जातलें तें जातलें, खंयच्या गांवांत कितें जातलें हें कोणाकूच खबर ना। तेन्ना हांव हात जोडून सगळ्या लोकांक एक विनंती करता की आयज तुमी आमच्या वांगडा रावपाचें आनी आमकां हितून प्रोत्साहन दिवपाचें आनी आमकां तुमची साथ दिवपाची, जेणे करून आमी सगळे मेळून आख्खे पेडणेकार मोपाच्या विरोधान लढो दिवंक पावतले आनी आमकां तुमची साथ जाय।